कुठं ते गेलं तेव्हा काय गेलं ते तो योगेश योगेश आता किने झाला आज सकाळी गोवा मातशी गाडी कंटिकला हॉटेला पिकअपा गेल्ली आमच्या ड्रायव्हरान ताका पिकअप कोन्ना का म्हणलें कित्याक आमचे ड्रायव्हर 2 दीस जाले भाडी मानसतना थंय रावले सकाळ फुडें 7 सुमार पयलो नंबर हाडून तो येवन रावले बट त्या ड्रायव्हराक पिकअप करून दिना म्हणून त्या ड्रायव्हरान जें कितें तोंडाक तोंड जालें त्या गोवा मातशें गाडयेन इल्ल्यान कंप्लेन केलें आनी आमच्या दोगां भुरग्यांक उचलले सो तेका लागून आमी आज पुलीस स्टेशनार येयले ते पयले आत्तां बेल जालें आख्खो दीसभर ते उतरत आसले सो सरकार कितें करूंक सोदता देव जाणा पुलीस फोर्स घेवन सरकार आमकां म्हाका दिसता सेल्फ एम्प्लॉयड पळय आहा न्हू आत्मनिर्भर पळय आमी बिजनस करता तो स्पॉयल करूंक सोदता सरकार कळ्ळें तुका बट हितून तो कितें आहा हे आमकां बारीक मनशांक नश्ट करून टुरिजमाचे पळय कोण टुरिस्ट टॅक्सी ओनर आहा तो बिजनस सोंपोवन सरकार खंय पावतलो देव जाणा प्रमोद सावंत कितें करूंक सोदता कसलो गोवा मातशें कटाक लागून करता हे खंय ताका कितें शेअर आहा कितें कमिशन आहा ताका लागून हे करता न्हू नाल्यार तो हे पयशे न्ही तो आपूण पयशे खावूंक पावचना कळ्ळें तुका हितून ताचें फ्युचर जावचें ना हे आमचे टॅक्सीकारांचे पळय श्राप घेता न्हू तो प्रमोद सावंत तो खरेंच बऱ्याक पावचना कित्याक हे टॅक्सीकारांक जेणी सगळ्यांक सोंपयल्लो आहा आनी हो बिजनसूय कबार केल्लो आहा हो बिजनस आतां ऑलरेडी इतिहास जमा जावपाचो उरला सो प्रमोद सावंतान कितें आहा तें हेजें सोल्युशन करपाचें नाल्यार तूं खा कट आनी पोसतालें पळय तुका कितें पयशे पळय घाताय गोवा माणसाचे कॅब एग्रिगेटर पळय तूं हाडटाय हे कॉर्पोरेट सेक्टराक हाडटा पळय तूं कितें करताय गोंय तूं कशें चलयताय तुजें तुकाच खबर आहा तूं सामान्य जनतेक पळय तूं त्रास करून पळय तूं सूख भोगूंक सोदताय जावन तूं दोडा मार्गार प्रॉपर्टी आनी वयता थंय प्रॉपर्टी घेवंक सोदताय तूं प्रॉपर्टी सावंत जाल्लो यार सारकें सो तूं न्ही बारीक मनशांक केन्नाच सुटोवपाचें न्हू तुमी गोवा माणसाक हाडात कितें करात बट आमच्या भुरग्यांक तुमी अशें बारीक जनतेक सुटोवपाचें न्हू तुमी हाडून तांकां भितर उडा पुलीस फोर्साचे हेजेर सारकें न्हू वो आतां कितें आपली बोल्सां भरूंक जाय म्हणून प्रमोद सावंत कितें करता हे खंयचे थरेक पासून येतलो पयशांक लागून तो देव जाणा खंयचे पयशे खांक तरी पावतलो जाल्यार कांयच सांगूंक शकना पयशे खांक तरी पावतलो कितें करतलो तो हे सामान्य जनतेक पळय रडयता तो न्हू तो खरेंच बऱ्याक पावचना प्रमोद सावंत जाता लेडे सोल्युशन करपाचें आनी कॅब एग्रिगेटर कॉर्पोरेट सेक्टर बंद करपाची आनी सेल्फ एम्प्लॉयड युथाचो बिजनस परत तेणी प्रमोट करपाचो कळ्ळें तुका आमकां तो सगळ्याक सांगूंक सोदता की तो आमी चोर आमी ट्रान्सपरन्सी दवरिना चोर कोण सगळें जगाक खबर आहा कोण चोरपणां करता आनी कोण पयशांक लागून गू खाता सगळें खबर आहा देव बरें करूं कोण उलयता कोण उलयता कोण तुमी हांव हे टॅक्सीकाराची बायल ओके म्हजें नांव सोनाली पालयेकर आनी हो म्हाजो मंगेश पालयेकर म्हाजो घोव हय कितें जालें आमी ह्या फिल्डान आतां एक 8-10 वर्सां आसा ओके पूण व्हडलेशें आमकां कांय हें ना आनी आतां गोवा मायल्स काय कितें तें हें सगळें नाका जाल्लें पळय तो काडटा आं तें काडपाचें काडटा तो पूण लोकांक अशें कित्याक त्रास करता तांकां कांय विचारपाचें न्हू गव्हर्मेंटाक आमी प्रमोद सावंताक कांय विचारपाचें न्हू आमी अशे कमेंट जायते पळयता आमी कमेंट्स हेजे फेसबुकाचेर जायते पळयता टॅक्सीकार चोर हे चोर कोणाक चोरूंक वयता कोणाचे फॅमिली चोरूंक वयता आं टॅक्सी बश्ट्यो येयना आनी आमकां ते गव्हर्मेंट दिना आं आमी तांकां गव्हर्मेंटाक फी फारीक करता बश्ट्यो गाडयो चलयना हांव म्हणटा कितें अरेस्ट करपाचें आहा पुलिसांक हे इतले प्रेशरायज करता की पुलिसांनी आमच्या लोकल हांकां घेवन अशें मारपाचें आं अशें मारपाचें इतले ताका कापासतात आहा प्रमोद सावंताक आनी विश्वजीत राणेक आनी तो मायकल लमाणी तेंच्यांनी स्वता येवपाचें हांगासर पुलिसांक पावर दिला म्हणून आमी तेंचो मार घेवपाचो आमच्या गोवाच्या हातींनी कांकणां ना तांकां तो पावर आसा म्हणून आयज तेंचो मार घेतला आं ही कापासतात आमी ताका दाखोवपाक रेडी आहा तेणें आमच्या गांवांत येवपाचें प्रमोद सावंतान स्पेशली ड्रायव्हर चोर हे चोर ते चोर कोण चोर चोर आतां कोण तें सामकें कळटा
आता हे चोरून हे गोंयांत पासून रावपाचें ना पूण आमचे पाड घालून वचपाक सोदतात ते आनी हांकां उलोवन कांय फायदो ना आमी आमचे धंदे सोडपाचे आनी अशे हेज्या दारार वचोन मरपाचे आमच्या भुरग्या बाळांक घेवन आनी कोण उलयता तूं उलयता कोण उलयता फाल्यां आतां आमी कितें आहा हे रेवल्युशन पळय आहा न्हू हो आमचो बिजनस सेव करपाक आमी आतां नेक्स्ट लेवलार वचपाचो आहा सो फाल्यां आमची व्हडली मेगा मिटींग आहा टॅक्सीकारांची आनी थंय आमचो फायनल डिसिजन जातलें बाबा ही चळवळ कशी फुडें व्हरपाची ती कळ्ळें तुका एक तर आमी सोंपतले नाल्यार एटलिस्ट सरकारान कितें तेजेर डिसिजन घेवंक जाय कळ्ळें तुका आतां ऑलरेडी आमी सोंपलेलेच आहा सो आमी मरपाक सुद्दां रेडी आहा हे सदांचे सदचे त्रास जाता पळय सरकारान ते बंद करपाचे नाल्यार आमी कितें आहा न्हू ते फाल्यां सारकें फूल एंड फायनल डिसिजन जातलो आनी हेजे सगळे कितें पळय आहा तितकें सरकारान पळोवन घेवचें पडटलें तितून कोणाक कितें जालें सुद्दां न्हू हेका प्रमोट जावन तो गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल जातलो ऑलरेडी तेणी सगळें सोंपोवन उडयल्लें आहा आनी हेज्या फुडेंय कितें पळय आहा न्हू तेका प्रमोट जावन जबाबदार आसतलो